प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्. ही महिमा पायल्याच्या नवरात्रा न्हू. हय मुगो, नवरात्रा म्हटल्यार कितें गो? म्हाकाय तितलें खबर ना गो. तो पळय दत्तू आप्पा बसला थंय, तेकाच विचारुया. हय हय चल. निसर्गाची कृपा सैमान आमकां कितलें कितें कितें दिलां, लोकांनी तें सांबाळूंक जाय. हय, दत्तू आपाक सगळीच जाणीव आसा, तेकाच खबर आसतलें. खंय गेल्ली गो तुमी? अरे गणपतीच्या देवळान गेल्ली पाया पडपाक. आमी नवीन कार्यावळ सुरू करता न्हू, सो तेचो आशिर्वाद घेवपाक गेल्ली. म्हणलें बरें गाराणें घालून येवया. म्हणटकूच तुमी हांगा ह्या कालिकेच्या देवळान हांगा पांयां पडपाक आयल्ली आतां? फाल्यांच्या नवरात्र न्हू रे. आपा नवरात्रा म्हटल्यार कितें रे? नवरात्री उत्सव हो हिंदूंचो व्हडलो उत्सव, कळ्ळें मुगो. तेज्या फाटल्यान खूब आख्यायिका आसात. पूण जी आमची दुर्गा देवी आसा, दुर्गा माता म्हणटात, तिणें महिषासूर राक्षसा कडेन युद्ध केल्लें आनी 9 दीस संघर्श करून देवीन ताचेर जैत मेळयल्लें. सो तो दीस मनोवपाक ह्या 9 दिसूय ते युद्धाचो जो काळ आशिल्लो त्या दिसाचे 9 राती आनी 10 दीस असो हो पुराय उत्सव आसता. ताका नवरात्रा म्हणटा. नवरात्री म्हणजे 9 राती आनी 10 दीस. सो दुर्गा मातेन जो राक्षसांचेर विजय मेळयल्लो तो वायटाचेर जैत मेळोवन बरे दीस हाडलेले. सेलेब्रेशन ऑफ विक्टरी ऑफ गूड ओवर इवील, कळ्ळें मुगो. सो तें करपाक हो एक उत्सव पळय आसा हो खूब वर्सांच्यान चलता. आतां ताका धार्मीक रूप आसा, आतां वेवसायीक रूपय आयलां. तरेतरेचे रंग, एक दीस हळडुवो, एक दीस नारिंगी, एक दीस आनी कितें, अशे तरेतरेचे देवीक कपडे न्हेसयतात. लोकूय न्हेसतात, भक्तूय न्हेसतात. आतां ते फोटो मारपाची परंपरा आयल्यान ते फोटो पेपरांनी हाडपाची, फेसबुकार घालपाची, सगळी समाज माध्यमाचेर घालपाची ती परंपरा सुरू जाल्या. पूण देवीची पुजा ही करप हें मेन. गुजराताक गरबा चलतालो. गरबाचे मागीर दांडिया म्हणून जाली. ती मागीर आतां हळू प्रथा गोंयानूय आयल्या. गोंयानूय प्रत्येक देवळांनी, ज्या जाग्यार देवळां नवरात्री उत्सव करतात, जावं नवरात्री उत्सवा निमित्तान थोड्या देवळांनी गरबा चलता. आश्वीन म्हयनो लागलो की ना हो उत्सव सुरू जाता. पयले दिसा घटस्थापना म्हणटात आनी जेन्ना ह्यो माळो येता पळय, त्यो माळो सोंपल्यो की 10व्या दिसा म्हणजे विजयादशमी म्हणटात पळय, त्या दिसा दसरो करतात. दसऱ्या दिसा लोक थोडे बॉम्बेन चड करून ती पानां वाडटात. आपट्याची पानां म्हणटात. आमी सोन्या वाडटा म्हणटात ते. सोन्या म्हणटकूच भांगर कशें, पानां भांगर कशें वाडटात. आनी 9व्या दिसा नवमी आसता. केन्ना केन्ना 8 दीस येता, केन्ना केन्ना 9 दीस, केन्ना 10 दीस. हें जावप कारण ज्यो तिथी आसता त्यो ल्हान आसल्या कारणान जावं व्हडल्यो आसल्या कारणान ते दिसांक भागून वता. आनी केन्ना 8 दीस जाता, केन्ना 9 दीस जाता. पूण 10व्या दिसा मागीर दसरो विजयादशमी. कळ्ळें. आतां देवीन जें ते एक आपलें रूप दाखोवन हो विजय मेळयल्लो, आयज तेची कितें रेफरन्स समाजा कडेन आसा हें तुमकां खबर आसा? ना. पळय आतां तुमी वाचता आसतलीं सगळे कडेन महिलांचेर अत्याचार जाता. हय. महिला ओग्गी सोंसून घेतात. म्हण ती घरान सासू सुनेक छळटा म्हूण, नणन भावजयेक छळटा म्हूण, जावं शेजारी शेजाऱ्यांक त्रास दिता म्हूण, जावं भुरगे चेडवांची फकाणां करता. हे तरेतरेचे बलात्कार अशे तरेतरेचे जे प्रसंग बायलांचेर येतात ते बायलां ओग्गी सोंसून घेतालीं. आज बायलांक मदीं जागृती जाल्या आनी हे देवीन जें आपलें रूप दाखयलां तो प्रत्येक महिलेन, प्रत्येक बायलेन तें रूप आपणावंक जाय. आपूण स्वता एक देवीच्या रुपान प्रगट जातली. झगडपाक कसलोय हें आसूं, अन्याय आसूं, अत्याचार आसूं, त्या
विरोधान तुमी झगडपाक हे देवीन हो संदेश तेन्ना दिल्लो पळय हो आयज लोक इल्लो इल्लो आचरणान हाडपाक लागला. हय. कळ्ळें? हांव तुमकां शुभेच्छा दितां हो तुमचो कार्यक्रम बरो करचो म्हणून. देवीची म्हायती घेतना देवळांची म्हायती घेयात, लोकां पर्यंत सगळें पावा. मकरां हालतात चडशा देवळांनी, हय. मकरोत्सव म्हणटात ताका, ताचो आनंद घेयात. नमस्कार, येवकार हांव महिमा. आणि हांव काजल. गोंयकारपणाच्या नवयात्रा ह्या सिरिजात तुमचें स्वागत आसा. जशें तुमकां खबर आसा नवरात्रा लागींच पावल्या, तर फुडल्या 9 दिसांक आमी तुमकां 9 देवींचें दर्शन घडोवन हाडटलीं. तर आयच्या ह्या कार्यावळीन आयज आमी येयला नेरूलच्या कालीमाता देवस्थानात. तर आयज आमी तुमकां ह्या देवळाची थोडी म्हायती दिता. हांव विनायक मयेकर ह्या मंदिराचो सेक्रेटरी. हे जर कालीमाता मंदिर अशें जर अस्तित्वात कशें आयलें जाल्यार थोडीशी म्हायती पळयल्या नंतर अशें कळोन येता हें कालीमाता मंदिर हें पुरातन मंदिर. हांगर पयलीं पासून जाणटे जे आहा अशे गोरवां घेवन सगळीं गोरवां आपली घेवन जे आहा ते ह्या जाग्याचेर येताले. कारण कितें, ही जागा जी आहा ती चारीची जागा अशी वळखली वयताली. आनी हांगर सगळे जे लोक येताले, गांवचे लोक येताले आपल्या गोरवां घेवन, ते हांगरूच बसताले. आनी एक जे आहा ते पाशाणी जे आहा तो गुणो आसलो, त्या पाशाणी गुण्याचेर जे आपलें जे आहा ते सर्वस्व म्हणटा तशें दान करून ते अशें उलयताले की देवी हांगर आमी येयल्या, आमच्या गोरवांक तुमी पळयचें आनी तांकां जें आहा हें बरें जें आसा तें खाण हांगर आहा तें उपलब्ध करून दिवचें, अशें तेंची जी एक धारणा आसली. आनी ती गोरवां जी आहा ती सकाळची हांगर हाडल्या नंतर ते सांजची आपुणूच आपल्या घरा वचून गोठ्यान रावताली, अशी परंपरा आसा. ह्या परंपरेनुसार जाणट्यांनी एक ठरयलें पयलींच, आनी देवीक सदीत ते जे आहा ते मानताले. आतां देवीक कशी अस्तित्वात येयली जाल्यार हेजे वरसून जर कळ्ळें जाल्यार अशें कळोन येता की जाणट्यांक सुद्दां हांगर खबर ना, आमच्या जाणट्यांक सुद्दां खबर ना, की आमच्या बापायंक सुद्दां खबर ना ही जी जमीन जी आहा ती देवीन जी आहा ते आपल्या हेजेर नांवाचेर अर्पण केली, अशें ते जाणट्यांक सुद्दां खबर ना. इतल्या वर्सां पयलींचें हें पुरातन कालीमाता मंदीर अशें कळोन येता. मागीर हळू ज्या जाणट्यांनी अशें ठरयलें की हांगर जें आहा आतां भक्ती भावान आमी एकी कडेन येवपाक जाय आनी एकी कडेन येवन कितें तरी आमी करपाक जाय म्हणून जे आहा ते श्रावणी उत्सवाच्या वेळार, श्रावणी सणाच्या वेळार हेंच्यांनी सगळ्या गांवच्या लोकांनी अशें ठरयलें की सत्यनारायण महापुजाचें आयोजन आमी करचें म्हणून. आनी परंपरेनुसार जे आहा ते सत्यनारायण महापुजेचें आयोजन हे अष्टमीच्या टायमार त्या वेळाच्या शुभ मुहूर्तावर जे आहा तें ठरयलें गेलें. अशीच परंपरा जे आहा ते भावीक केल्या नंतर अशे भावीक वाडूंक लागले. भरपूर लोक जे आहा ते येवंक लागले आनी करता करता हें जें आहा तें पाशाणी गुणाचें रुपांतर जें आहा तें मुर्तीन जालें. कारण गांवचे लोक एकी कडेन येयले, तेजेर विचार करूंक लागले, चर्चा जाली आनी चर्चा अंत आमी एक कितें ना कितें तर कंट्रिब्युशन करुया आनी हांगर मुर्ती हाडुया अशें ठरलें. आनी मुर्ती जी आसा पळय ती हांगर जें आहा तें 2015 जें आहा तें मुर्तीचें जें आहा तें अधिस्थान जें आहा तें स्थान जें आहा तें जालें. त्यानंतर जें आहा तें अशें ठरयलें आमी करता करता भावीक लोक वाडूंक लागले. भावीक लोकां बरोबर आमी जें आहा तें मिसळूंक लागले. एक स्थापना जाली. स्थापना जाल्या नंतर आमी ठरयलें की आनी काही प्रोग्राम करचे, आनी काही कार्यक्रम घडोवन हाडचे. ह्या माध्यमांसून जें आहा तें अमास आमी करुया काय कितें, अमाशे दिसा एक आमी एक उत्साहान जो साजरो जो आहा तो कार्यक्रमाचो जो आहा तो उत्सव जो आहा तो आमी करुया कितें म्हणून जें आहा तें सगळ्यांनी मिटींग थरली. मिटिंगे द्वारे आमी करुया म्हणून ठरयलें आनी दर म्हयन्याक अमावस्या येता पळय त्या अमावस्येक आमी जो उत्सव हांगर करता. आनी अमावस्याच्या वेळाचेर आमी जे 5 सुमार जे आहा ते पालखी मिरवणूक जी आहा ती काडटा. आतां हळू जे आहा ते ह्या भावीक लोक हळू वाडत गेले. असंख्य भावीक लोक हांगर देवीचो आशिर्वाद घेवपाक येता
त्या वेळाचेर आमकां दिसून आयलें की आनीक काही कार्यक्रम आमी करचे, जे काही कुलदेवता जी कोणाची आसा ते कुलदेवताचे जे ते मनीस जे आहा ते हांगर येवन जे आहा ते आपले रावूंक लागले, तांकां ते सांगूंक लागले अशा पद्दतीन आमी हें करुया. तेंचो कुलदेव आसल्या कारणान ते आपले भर घेवंक लागले, कंट्रिब्युशन केलें आनी अशा पद्दतीन हळू करून जे आहा ते मंदीर जे आहा ते वाडत गेलें. त्याच बरोबर नवरात्रा उत्सव सुद्दां आमी करुया. ह्या जाग्याचेर 2 नवरात्रा उत्सव हो साजरो करता. नवरात्रा उत्सवा बरोबर जे आहा तें कन्यादान जे आसा पळय तें कन्यादान सुद्दां घडोवन हाडटा. अशा पद्दतीन जे आसा पळय असंख्य लोक जे आहा ते आयज जे आहा ते ह्या देवी कडेन, ह्या मंदिरा कडेन आकृश्ट जाल्ले आसा आनी हें मंदीर हळू वाडत आसा. आनी लोकांक हेची प्रचिती जी आहा ती कितें आसा ह्या जाग्याचेर, कितें म्हत्व ह्या जाग्याचेर आसा हें लोकांक आयज कळ्ळें आसा. म्हणून भरपूर लोक, भावीक लोक जे आहा ते हांगर जे आहा ते भेट दिता ह्या मंदिरान. ह्या मंदिराची जे भेट दिल्या नंतर तांकां जे मनो इच्छा आसता, तेंची कल्पना जी कितें आसता तेंच्या इच्छे भितून जे आहा ते देवा कडेन, ते देवी कडेन मांडटा आनी देवी कडेन मांडल्या नंतर तांकां रिजल्ट जो आपोआप गावता. हेका लागून जे आहा ते चडान चड जे आहा ते हांगर कितें ना कितें तरी तांकां दिसता, हें हांगर कितें तरी म्हत्व आसा, देवीचें हांगर कितें तरी सत्व आसा. त्या सत्वा पोटी असंख्य लोक हांगर भावीक लोक भेट दिता. आनी त्याच बरोबर आमी ठरयलें अशें जर आसा जाल्यार तेंच्यांनीच, ह्या भावीक लोकांनीच अशें सजेस्ट केलें की एक जात्रा तुमी करची. ह्या म्हणून आमी सगळे जे आहा तें कंट्रिब्युशन तुमकां करता. हांगर म्हत्वाची गजाल अशी आसा की हांगर ह्या जाग्याचेर कितें तरी आसा अशें तांकां दिसल्या नंतर आमी जात्रा सुद्दां डिसेंबराच्या वेळाचेर जात्रा सुद्दां आयोजन तेजें केलें. आयज ही चवथी, आतां 5वी जात्रा जातली. त्या वेळाचेर जे आहा ते लोक, असंख्य भावीक लोक आपली मनो इच्छा पूर्ण जावपाक लागून हे भेट दिता ह्या मंदिरान. आनी ह्या भेटी नंतर लोकांक जो रिजल्ट मेळटा तो रिजल्ट पळयल्या नंतर तांकां अशें दिसता हांगर कितें तरी ह्या देवीचें अस्तित्व हांगर आसा. असल्या कारणान ते एक तरेचे जे आहा ते आपले मनोभावना जी आसा ती मनोभावना ह्या मंदिरा कडेन आकृश्ट करता. नमस्कार, येवकार. हांव प्रदीप पाडगांवकार. गोंयकारपण चॅनल तुमचे खातीर खासा कार्यावळी घडोवन हाडटा. आयचे तरणाटे पिळगेक गोंयचे दायज, संस्कृती आणि परंपरा हांचे कडेन लागीं जोडप हो एकमेव उद्देश. नवरात्री उत्सवा निमतान गोंयकारपणाची टीम वेगवेगळ्या देवींच्या देवळांक भेट दितली आनी तुमचे मुखार थंयची माहिती, थंयचो उत्सव कसो जाता हें घडोवन हाडून दाखोवन दितले. नवरात्रा म्हणजे कितें, ताचो उत्सव आनी ताचो खोलायेन सार हे विशीं तुमकां ह्या कार्यावळींतल्यान म्हायती मेळटली. नवरात्रा म्हणजे फक्त गरबा आनी दांडिया इतलेंच न्हू. देवीचो जागर करपी हो एक उत्सव. स्त्रीच्या शक्तीचो मान कसो सांबाळप हें दाखोवपी हो उत्सव. हें सगळें जाणून घेवपाक सेगीत आनी सदांच पळयत रावात गोंयकारपण चॅनल. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.